हॅलो गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू अ न्यू व्लॉग. कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली, एकदम मस्त मजेत अशी. आम्ही बी बरी आसा, एकदम मस्त अशी. सगळ्या काळोख येता. तर आफ्टर प्रेग्नन्सी हो म्हजो फर्स्ट व्लॉग जो आसा पळय तो म्हणल्यार डिलिव्हरी जाल्या पयलीं त्याच्या नंतर हांवें ब्लॉग करूच नाशिल्लो. बारीक बारीक क्लिप्स जे आसा पळय न्हू ते कॅप्चर केल्ले आनी तेच हांवें लास्ट व्हिडिओन तुमच्या वांगडा शेअर केल्ले. तर आयज फर्स्ट व्लॉग जो आसा पळय तो स्टार्ट करता आफ्टर डिलिव्हरी विथ बेबी. तर आयज आसा 11 दीस आमचे. थंबनेल टायटल पळोवन तुमकां कळत आसतलें की आयज 11 दिसाचो रिच्युअल. आनी लास्ट व्हिडिओन तुमकां सगळ्यांक समजलें आसतलें की आफ्टर डिलिव्हरी हांव माघर आयलां, म्हटल्यार सद्याक सावड्डे आसा. तर थोडे दीस रावतले हांगासर आनी मागीर रोखडीच आमी घरा जी आसा पळय ती वतली. सगळे रिच्युअल्स आनी हें तें करपाक आमचे कडेन जमचें ना अशें म्हणून हांगा आयल्या. आनी कित्याक हांगा आयली, कशी हांगा आयली तें सगळें तुमकां लास्ट व्हिडिओन कळत आसतलें. जर तर तुमी कोणे तो लास्ट व्हिडिओ जर पळोवना न्ही जाल्यार तुमी म्हाजो लास्ट व्लॉग जो आसा पळय तो पळोवपाक शकता. सो तितून म्हाजे प्रेग्नन्सी म्हळ्यार प्रेग्नन्सी न्ही, डिलिव्हरी रिलेटेड सगळें इन्फॉर्मेशन सगळें तुमकां त्या व्हिडिओन मेळटलें. तर आयज आसा 11 दीस. 11 डे रिच्युअल म्हळ्यार होम बी जे घालता पळय ते आयज सकाळची हें पळयात तुमी पळोवपाक शकता 11:15 जाल्या. भटान जो आसा पळय न्हू 11चो टायम दिला आनी जस्ट हांव न्हांवून आयलां. अजून कांयच जावना, हो शावर घेवपाक गेला. आनी सकाळ फुडें म्हणटा की तुमकां खबर आसा कसली गडबड आसता ती. मेन म्हळ्यार रातची न्हीद जायना, रातचें रातभर जागरण, सकाळ फुडें उठपाक जायना. आनी तितून अशें म्हणटा न्ही उज्यान तुपाचें काम पावस करता. असलो पावस पडटा 2-3 दीस जाल्यार कंटिन्यू की सकाळ फुडें उठपाकूच जायना हे पावसाच्या हेजेर. मेन म्हटल्यार खंय भायर वचपाक मेळना, करपाक मेळना, कांय कामां जायना ती जालीच. आनी असो पावस पडटा सकाळ फुडें उठपाकूच दिसनासता, थंड जाता. आयज आनी हांव 8 उठलां हांव आनी हो 8:30 उठलेली. सो रातचें बी मातशें जागरण जाता. तेका लागून बी सकाळीं उठपाक मागीर मनूच येना, अशें करून न्हिदूच कंप्लीट जायना अशी. सो जस्ट शावर घेतला, थोडी फार तयारी म्हळ्यार क्लिनिंगा रिलेटेड जे आसा पळय तें सगळें जालें. हांव न्हांवलें, पायक ती न्हाणून गेली जी न्हाणोवपाक येता ती. आनी हो शावर घेता, आतां हांव शावर घेतली. भट येतलो, म्हाका रेडी जावपाक जाय. सो म्हटलें रेडी जावचे पयलीं व्हिडिओ जो आसा पळय तो स्टार्ट करया अशें म्हणून. पयलीं म्हटलें तुमकां सांगया की आयज 11 दीस आमचे. इतले दीस व्हिडिओ कांय करूं ना, सगळें एडजस्ट जाता म्हळ्यार टायम वता न्ही तेका लागून. तर हांव रेडी जाता आतां आनी मागीर भटजी येयलो की ना तुमकां मेळटा. सो कांय करूं ना अजून. पयलीं म्हळ्यार रेडी जाता कित्याक साडी न्हेसपाक जाय न्ही. खूब दिसान खूब तेंपान साडी न्हेसता, टायम हो लागतलोच. आनी कितें जातालें म्हाका एकलेकूच सगळें करपाक पडटालें. म्हाका आनी हेका कित्याक हात लावूंक मेळनाशिल्लो, खंय तेंकपाक मेळनासलें न्ही. सो आतां न्हालें म्हणटा कित्याक मातशें हात लावपाक मेळटा न्ही तेका लागून. सो रेडी जाता, थोडी फार तयारी जी आसा पळय ती करता. मान सगळें करून दवरलां, सो तें लागीं हाडून दवरपाचें फकत तें सगळें करता. आनी मागीर भटमाम येयलो की मेळटा तुमकां. ओके, न्हिदलां बेबी जो आसा पळय तो न्हिदलां. सो तेका बी रेडी करपाचें कांय ना, अशेंच तेका घेवन बसपाचें होमाक. ओके, सो चलत मेळटा थोडे वेळ. भटाचो टायम जो आसा पळय तो ऑलरेडी जालो 11 जाली आनी आमची हांगासर तयारी बी जाली आमच्या हिशोबान. म्हळ्यार जें जें कितें भटान सांगलें पळय तें लिस्ट पळोवन म्हाका एकदां चॅक कर म्हणटाली. हें पळय थंय दवरलां बाये फुडें आलमारी आसा. सो हें पळयात हांगासर थोडीशी तयारी जी आसा पळय न्हू ती केल्या. हें हांगासर सगळें काडून दवरलां. आनीक वाचो हो बी हांगासर रेडी जाला. लिस्ट ऑफ होम शुद्धीकरण होम. तर हांव बी रेडी इन सेन्स फक्त साडी न्हेसला, कांकणां बी घालून रेडी जालां. केंस बी सुकोवना अजून. सो केंस बी सगळें उगोवपा जाय. टायर्ड जालें म्हणून बसलां मातशें. ओके, हांव खंय भोंवता रे काडला रे. एकदां हळद पिंजर तें तूं हाडपाचें उरलां. ओके, हय 10 आसा ती. हांव रेडी जालें. आमची तयारी बी जी आसा पळय ती सगळी जाली हांगासर कंप्लीट. टायम 12 जाली, अजून भटमाम येयलोच ना. उदो भायर सरून बसलेली 11 सुमार. सो पळोवया आतां भटमाम केन्ना येता तो. मान कॉल केल्लो, खंय गेला खंय श्राद्धाक कोणाल्या. सो तें करतलो आनी येतलो. तर आमचो रेगुलर भटमाम जो आसता पळय तो येवचो ना. म्हणल्यार तो ना, तो आनी खंय गेल्लो आहा. तेणें आनी कोणाक धाडटा म्हणलां. तेणें आमकां सकाळ फुडें येता म्हणलें. सकाळ फुडें तयारी जावची ना न्ही 9 साडे 9 म्हटल्यार. म्हण आमी म्हटलें मातसो लेट यो म्हणून. सो तो आनी कोणाक धाडटलो आतां. तर सगळी तयारी केल्या. होमाक बसतलो हो
इल्लेशें जें कितें पॉसिबल जाता पळय तें हांव शूट करतलें. हांव हो आनी बाकीची जी आसा पळय सगळीं कोणाक व्हिडिओ शूट करपाक कळना आनी जेंकां कोणाक व्हिडिओ शूट करपाक कळटा ती सगळीं कामां गेल्या. आयज सॅटर्डे न्ही, सो फाल्यां आसतलीं सगळीं. सो ताका लागून जितलें जशें कितें पॉसिबल जाता तितलें हांव शूट करून दाखयता तुमकां. ओके, सो पळोवया भटमाम केन्ना येता तो, वाट पळयता. हो बी आसा हांगासर दिसना. सो चलो, ते न्हिदला थंय त्या सायडीन. ओके, सो मागीर भटमाम येतकीर दाखयता, पळयता केन्ना येता तो. बेजार येयलो म्हाका, कितलो वेळ जालो बसला. बसली आनी आतां सोमती रांदपाक गेल्या. रांदून तरी काडटा खंय आपूण. ओके, आनी तुमकां हेवटेन तेवटेन सगळे कपडे हे ते दिसता आसतले. सो ते धुवन सगळे हांगासर काडून दवरल्या. आतां होम जालो की ना ते सगळे पचकाव करून दिता पळय ते मारून मागीर सगळे जाग्याचे जाग्यार काडून दवरपाचे. ताका लागून हे सगळे हांगा. आनी मेन म्हळ्यार कपडे जितले धुले पळय तितले चड अशे 75% कपडे अजून सुकलेच ना. कित्याक की 3 दीस जालो कंटिन्यू पावस आसा पळय तो पडत आसा ताका लागून. ओके, सो जितले कितें आसा तें मेस अशें तशें पडलां. आमकांय हात लावपाक मेळनाशिल्लें न्ही. तिका रांदपाचें न्हाणोवपाक येता, तिका पळोवपाक जाय आशिल्लें, कपडे बिपडे सगळें करता मागीर सगळें मेस जावन पडलां. सो आतां भटमाम एकदां येवन गेलो की सगळें क्लीन जें आसा पळय तें करतले आमी. सो चलो, मेळटा मागीर थोड्या वेळान. अक्षदां समर्पयामि पादारविंदं समर्पयामि सपुष्पं समर्पयामि आचमनीं समर्पयामि स्नानं समर्पयामि वस्त्रं समर्पयामि धूपदीपादे अगरबत्ती धूपम फुल घेवपाचें हातीन पांय पडपाचें. देवा साहेब माड़ी पतमाने सन्नते है ना कहीं सर्वदे साथ ध्यान देवा महामंत्र पुष्पार्थे महामंत्र पुष्पम समर्पयामि. देवाकडे गणपती विभूत लागले पळय ती लावपाची. हांव मदली बटन लायता. पयलीं कपाळ लाटे मागीर गळ्या कडेन कंठे मागीर बोगले कडेन नाभव मागीर उजवी खांद्याक दक्षिण स्कंदे मागीर दावे खांद्याक वाम स्कंदे मागीर तिका तोकमाचो पत्न्याला लाटे आतां मास तुम्ही पाय पडा. आयज होमाचें काम जें आसा पळय न्हू तें जालें कंप्लीट. सो एकदाचें होमाचें काम जालें की ना सगळें अशें दिसता इजिली जावन वता अशें म्हणून मागीर. आनीक आतां फाल्यां जें कितें आसा पळय तें बारशाचें. सो बारशाचे रिलेटेड जें कितें आसा पळय तो व्लॉग सेपरेट येतलो. म्हटल्यार हेज्या फाटल्यान नेक्स्ट व्लॉग जो आसा पळय तो 12 दिसाचो बारसो जो आसता पळय म्हळ्यार 12 दिसा कडेन बारसो करता पळय तो पायण्यान घालपाचें तें. आयज होम जालो. होम उदो सकाळीं जालो, आतां सांज जाल्या. आनीक म्हळ्यार होम जो आसा पळय तो घालपाक खूब लेट जालो. एक्चुली भटान जें आसा पळय न्हू तो टायम आमकां 11चो दिल्लो. सो कितें गे 11चो टायम दिल्लो आनी भटाची वाट पळयत आमकां भट कितल्या येयलो रे
12:30 सुमार येयलो एका. सो 12:30 जावन एकाक सुमार भट जो आसा पळय तो येयलो. 11:15 सुमार आमी भायर सरून बसलेली सगळी तयारी बी जी आसा पळय ती करून तुमकां दाखयली सगळी तयारी बी. आनी भटाक येवपाकूच लेट जालो सो ताका लागून सगळें लेट जालें. मागीर भट येवन सगळें करून वयता मागीर 1:30-1:45 सुमार जालें. मागीर ऑलमोस्ट एक वरभर लागलें. आनी तेच्या नंतर मागीर रांदून जेवण करून आमी मातसो रेस्ट घेतलो. आयज शेनवार एक्चुली वॅज आनी होम बीन न्ही म्हणटा सो वॅजूच आशिल्लें आनी आमी बी वॅज. आयज शेनवार आमचो. तर जेवली बीन मातसो रेस्ट बी घेतलो. हांव न्हिदू ना तुमकां तर एज युजल म्हाज्या खबरूच आसा म्हाका न्हीद लागना जस्ट रेस्ट. मां आनी हो मातसो न्हिदलो बाय बी न्हिदले आनी आतां उठले. आतां न्ही उदळ उठलेली ही सो सगळें केलें. आनी आयज मातसो पावसान थारो घेतलो. इतले दिसाचे कपडे आशिल्ले सुकपाचे कशेंच सुकनाशिल्ले. म्हणजे पावस कंटिन्यू थांबनासतना 2-3 दीस पडत आशिल्लो. सकाळच्यान सुद्दां पडला. आतां दनपारां मातसो थांबलो तर कपडे जे कितें आशिल्ले पळय सगळे सुकोवन काडले. आयज चादरां बेडशीट हे ते सगळे म्हळ्यार हात लायिल्ले जे कितें कपडे आशिल्ले वापरताले बीन ते सगळे धुवन घातलेले मान. सो ताका लागून आयज कपडे खूब आशिल्ले कपड्याचो वावर करून काडलो. तो पावस कमी जालो वत येयलें तोच एक मोठो उपकार असो. तर आतां थोडीशी फाल्यांची तयारी जी आसा पळय ती करपाक जाय. फाल्यांचे रिलेटेड खुबशे अशें हें आसा कामां आसा ती करपाक जाय. म्हणल्यार बारसो जो आसा पळय तो सो बारशाचें जें कितें आसा पळय तें तुमकां आयज आनी आतां कांय सांगना. सो तो तुमकां न्ही सेपरेट व्हिडिओ जो आसा पळय तो पळोवपाक मेळटलो. कसो कितें बारसो एंड ऑल रिच्युअल्स बीन जें कितें आसा तें आय थिंक मोस्टली सगळ्याक सेमूच आसतलें रिच्युअल बी जें कितें आसा तें. स्टील तुमच्या थंयसर कितें डिफरंट आसा जाल्यार आमच्या हांगचें डिफरंट कितें तुमकां पळोवपाक मेळटलें. आतां बारसो जो आसा पळय तो कसो कितें खंय करता घरा कडेन करता भायर करता कोण येतली कोण ना हें सगळें तुमकां फाल्यां सरप्रायज म्हळ्यार नेक्स्ट व्हिडिओन जें आसा पळय तें आयज आनी कांयच सांगना. सो खूब जाणां मागीर कमेंट करतली की सांगू ना अशें म्हणून कित्याक की म्हाजे व्हिडिओज जे आहा पळय ते बी खूब लेट येता. आयज हांवें होमाचो व्हिडिओ जो आसा पळय तो शूट केला 11 दिसां कडेन. आयज शेनवार कितली तारीख रे आयज 25 तारीख आयज. बट व्हिडिओ केन्ना येतलो हें म्हाका बी खबर ना कित्याक आयज जो हो शूट करता पळय न्हू व्हिडिओ 11 दिसाचो. बट प्रेग्नन्सीचो जो व्हिडिओ आसा पळय तो हांवें आजून एडिट अपलोड कांय करूना. सो ताका लागून म्हाका खबर आसा व्हिडिओ जे आसा पळय ते खूब लेट येता. सो मे बी तुमकां बीन हें जाता आसतलें की एक क्युरियोसिटी आसता आसतली कितें कशें कितें काय म्हणून. सो लेट येता बट म्हाका हांगासर मेन म्हळ्यार नेटवर्क ना. व्हिडिओ कितले शूट करून एडिट अपलोड सुद्दां केलो हांवें न्हू एफर्ट्स घेवन जाल्यार बीन अपलोड करपाक खूब प्रॉब्लम जाता. पयलीं कितें जातालें कजनागेर बी तेंगेर खंय वचोन वायफायाचेर अशें करून व्हिडिओ अपलोड करप जातालें. खंय मार्केटान गेले जाल्यार थंय अपलोड करप जातालें. हांगसर नेटवर्क जें आसा पळय तें सामकेंच मेळना. सो ताका लागून प्रॉब्लम जाता आनी आतां खंय भायर बी सरपाक शकना न्ही. सो ताका लागून अशें दिसता शूट करून बी कांय फायदो ना एडिट म्हळ्यार अपलोड करपाक मेळना न्ही ताका लागून. सो चलात तर आयज अपडेट जो आसा पळय तो खूब जालो. आतां तुमकां बारशाचो व्हिडिओ नेक्स्ट. ओके सो चलात आयचो हो व्हिडिओ हांगासरच एंड करता आनी मेळटा तुमकां अशेंच नवे व्हिडिओ घेवन फाल्यां. तो मेरेन म्हाजे व्हिडिओज अशेंच पळयत रावात. व्हिडिओ आवडले जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसरनाका. नवे आसा चॅनल बी सबस्क्रायब करात. चलात मेळया तो मेरेन. थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय.